नमस्कार मोगळ ऐकप्यानो तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत मोगाचो काळजाचो येवकार आनी देव बरें करूं चारुशिलाबाई स्टुडियो दिल्ले खातीर. मोगळ ऐकप्यानो तुमकां सगळ्यांक मोगा काळजाचो येवकार दिता आसतना तुमकां आमी विशय तर सांगलाच आनी आयज फोन इन अस्तुरी प्रोग्रामान आमचे स्टुडियोत आसात तेंय सांगलां डॉक्टर उमा दुभाशी जावन आसात त्वचाशास्त्रज्ञ म्हणजेच त्वचेच्यो तज्ञ कातीच्यो तज्ञ. दोतोर येवकार तुमकां खूब आनंद जालो. परतून एक फावट तुमकां येवकार दिता आसतना आमकां वेगळो आनंद जाताच कारण कात ही मनशाक वेगळ्या पद्दतीन सोबीतकाय दिता. फक्त तोंड अशें हांव म्हणना, पुराय शरीर जें सुंदर आसचें आनी डौलदार आसचें आनी ती कात सामकी टवटवीत आसची अशें दिसप हें साहजीकच. म्हणटकच तुमकां मना काळजाचो येवकार आयच्या ह्या दिसा. आनी मोगळ ऐकप्यानो दोतोर आमच्या स्टुडियोत आयिल्ल्यो आसात ज्यो कातीच्यो तज्ञ आनी गोंयांत नामनेच्या दोतोरां पैकी एक खूब वयल्या स्थानाचेर आशिल्ल्यो अश्यो दोतोर डॉक्टर उमा दुभाशी. आमच्या स्टुडियोंत डर्मटॉलॉजी, कॉस्मेटॉलॉजी, लेजर सिस्टम ह्यो सगळ्यो वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन तांणी वेगळ्या वेगळ्या तरेचे कोर्सीस केल्यात, वेगवेगळ्या तरेन ताजो अभ्यास केला. गोंय वैजकी महाविद्यालयान तांणी MBBS करून जातकच ह्या कातीच्या संदर्भात वेगवेगळ्या तरेचे अभ्यास करून त्यो आज फाटलीं 20 वर्सां गोंयांत प्रॅक्टीस करतात एक त्वचाशास्त्रज्ञ म्हणून. आनी गोवा असोसिएशन ऑफ स्कीन डॉक्टर्स ज्यो आसात ताज्यो त्यो आदल्यो अध्यक्ष. वेगवेगळ्या स्कुलांनी, वेगवेगळ्या कॉलेजींनी किंवा वेगवेगळ्या संस्था तर्फे तांणी कितलींशींच व्याख्यानांय दिल्लीं आसात आनी हीं व्याख्यानां तांच्या वेगळ्या वेगळ्या कातीच्या संदर्भात आनी कातीच्या संदर्भात तांकां अलर्ट रावपाक जाय, वेगळी काळजी घेवपाक जाय ताचे संदर्भातय तांणी बऱ्योचश्यो गजाली लोकां मेरेन पावयल्यात. म्हणटकच कातीच्या संदर्भात तुमी कितेंय प्रश्न आसल्यार तांकां विचारूं येताच. पूण आयचो आमचो विशय कात आनी पचनक्षमता म्हणजे आमची डायजेस्टीव सिस्टम आनी आमची कात हाजो कितें संबंद आसा आनी ताचे खातीर आमी कितें कितें करपाची गरज आसा. आमचो न्यूज ऑन एअर ॲप प्रसार भारतीचो तुमी डावनलोड करात आनी आकाशवाणी तुमी जंय जंय आसात थंय थंय आमच्या सगळ्या केंद्रांचे कार्यक्रम तुमचे मेरेन पावपाची वेवस्था ह्या न्यूज ऑन एअर ॲपान केल्ली आसात. दोतोर येवकार तुमकां खूब आनंद जालो. तुमी आमच्या स्टुडियोंत तुमचो मोलादीक वेळ दिवन आयच्या स्टुडियोंत तुमी उपलब्ध आसात. म्हणटकच वेळ घालयनासतना हांव विशयाकच हात घालतां. विशय आमचो आसा कात आनी पचनक्षमता. म्हणटकच दोतोर सगळ्यान पयलीं म्हाका तुमकां प्रश्न विचारपाचो आसा तो होच की कात खंय आनी पचन खंय. म्हणटकच ही कितें हाजो एक्झॅक्टली संबंद आसा ताजे संदर्भांत आमकां थोडेंशें सांगल्यार बरें. हय, कशें आसा सांग, पयलीं म्हणजे जशें आमी आमचें शरीर रचना पळयली जाल्यार इंटरनली म्हणजे जी पचन आमची संस्था आसा जावं आमी जाका आमचे डायजेस्टीव ट्रॅक म्हणटा, वीच स्टार्ट्स फ्रॉम युअर माउथ, देन फूड पायप, इट गोज टू स्टमक, देन स्मॉल लार्ज इंटेस्टायन, रेक्टम, एनस. सो आणि भायल्याच्यान आमची कात न्हय, द आउटर कवरींग ऑफ द बॉडी इज स्कीन. आतां कशें आसा, जेन्ना आमचें पचन वेवस्थीत आसा, आमी सारके रेग्युलर खातात तेन्ना जे गट बॅक्टेरिया आसता जांकां आमी गट मायक्रोबायोम म्हणटा, ते आमचे वेवस्थीत सगळें काम करता आनी जेणे करून आमची सगळीच बॉडीचे फंक्शनींग सारकें जाता. पण इफ देर इज अ प्रॉब्लम इन अवर गट मायक्रोबायोम, जे आमचे गूड बॅक्टेरिया पचन हाजे कितें तें तूं डायजेस्टीव ट्रॅकाचे जर सारकें नासले जाल्यार तातूंच्यान देर इज समथींग कॉल्ड एज क्रॉनीक इन्फ्लमेशन वीच टेक्स प्लेस. आनी हाज्या खातीर कातीन खूब तरेचे आमी प्रॉब्लम्स पळयता. म्हणजे तरेतरेचे एक्झिमा जावं, सोरायसीस जावं, पिंपल्स, मागीर तुजे रोझेशिया म्हणून एक प्रकार आसा, कळ्ळें, पिताम, हे सगळे दुयेंसां आमकां कातीर दिसूं येता. दोतोर आमकां एक फोन येता. अच्छा, ओके, गेलो तो, परत घेवया. म्हाका दिसता आजो ह्या विशयाक आमी वेवस्थीत
उजवाड लोकां मेरेन पावयल्लो आसा. आतां हो उजवाड कातीचो आनी ही कात बरी उरपा खातीर आमी चर्चा करुयाच. कारण जिवीत हें सदां सर्व काळ हांसतें खेळटें आसचें आनी तातूंतल्यान जर तर आमकां कितें वेगळीं दुयेंसां येता जाल्यार तातूंतल्यान सुद्दां आमकां वाट काडूंक येवची हाजेच खातीर तुमचे सारके हांसते खेळटे अशे दोतोर आमी स्टुडियोत हाडटात. ताका लागून आमकां वेगळो आनंद जाता. तुमी विशयाच्या संदर्भांत वेवस्थीत आमचे कडेन उलयतालीं आनी तुमकां मदींच हांवें डिस्टर्ब केली कारण म्हाका दिसलो फोन येता पूण म्हाका खंय तरी तांचे लायनी कडेन प्रॉब्लम आसा आसूं येता. तुमी सांगतालीं आमची कात आनी पचन क्षमता ह्या संदर्भात मुखार जे तुमचें कंप्लीट करपाचें उरलां अशें दिसलें म्हाका. सो कशें आसा न्हय, आतां मुगो खूब रिसर्च चल्ला ऑन द इन्फ्लमेशन म्हणजे गट रिलेटेड इन्फ्लमेशन आनी स्कीन एक्सीस म्हणजे इनडायरेक्ट रिलेशन टू द स्कीन. कितें जाता जेन्ना आमचे डायट सारकें नासलें आमी दोतोर कोण तरी उलयता सो दिसता. हॅलो 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 कांयच रिस्पॉन्स येना. एनीवे दोतोर कंटिन्यू. सो जेन्ना आमचे डायट सारकें नासता स्पेशली जर आमी खूब रिफायंड फ्लावर म्हणजे मैद्याचो इंटेक, डीप फ्रायड फूड्स, फ्रोझन फूड्स अशे ओवर अ पिरियड ऑफ टायम कंटिन्युअसली असले जेवण जर चड जालें आनी आमचे जे फ्रेश फ्रुट्स वेजिटेबल्स आसा किंवा होल ग्रेन्स आसा हे कमी असले न्हय जाल्यार खंय तरी आमची पचन शक्तीचेर ताजो परिणाम डेफिनेटली जाता. आणि जेणे करून कातीचेरूच न्हय पण बाकीच्याय अवयवांचेर परिणाम जाता. म्हणजे आमी पळयता की थोड्या मनशांक हालीं आमी खूब तुवें आयकलां आसतलें लॅक्टोज इंटॉलरन्स किंवा ग्लुटन हायपरसेन्सिटिविटी. म्हणजे तुवें वीट रिलेटेड कितें गंवाचें खालें तुजे पोटान गॅस जावप, ब्लोटींग जावप किंवा तुका म्हणजे ढेकर येवप, इनडायजेशन जावप, वारंवार परत परत तरेतरेची इन्फेक्शनां जावप किंवा इम्युनिटी लो जावप हे सगळें इज नाव बींग मोर अँड मोर रिसर्च इज बींग डन ऑन दीस की वेदर दीस इज रिलेटेड टू युअर गट इन्फ्लमेशन. आनी ते म्हणटात की खुबशें आसा. तुवें आमचे पयलीं आजे किंवा आमची जाणटेली म्हणटाली पळय कोठो साफ जाल्यार तुजें सगळें बरें. सो खंय तरी डेफिनेटली दोतोर गट सॉरी तुमकां डिस्टर्ब करून गट इन्फ्लमेशन म्हणजे नेमकें कितें तें आमच्या मातशें आयकुप्यांक कळीत केल्लें. गट इन्फ्लमेशन म्हणजेच कितें जाता सांग की तूं जेन्ना तूं आतां हांवें तुका सांगलें की तुजें डायट सारकें ना किंवा तुजी लायफस्टायल सारकी ना, वॉटर इंटेक कमी आसा, खूब रिफायंड शुगर्स आर देर गोईंग इन युअर बॉडी इन टर्म्स ऑफ से हें आपली सॉफ्ट ड्रिंक्स धर जावं ज्यूस पॅकेटेड ज्युसीस धर, आल्कोहॉल इंटेक आसा, तातूंत न्हय देर इज समथींग कॉल्ड सायटोकायन्स म्हणजे आमच्या आंगान जी तरेतरेचे रिस्पॉन्ड करपी सेल्स असतात तांच्या हातूंच्यान सायटोकायन रिलीज म्हणून जाता आनी तातूंच्यान न्हय तूं सूज आयिल्ल्या म्हणूं येता कळ्ळें. सो वेगळ्या वेगळ्या अवयवांक किंवा फॅटी लिवर हो प्रकार जाता जो आल्कोहॉल पिनाशिल्ल्या मनशांक सुद्दां आतां जाता. नॉन आल्कोहॉलीक लिवर डिसीज म्हणटात ताका. सो हे सगळे तरेतरेचे प्रॉब्लम्स मागीर क्रिएट जाता. तुका संडास सारको जावप ना, कॉन्स्टिपेशन जावप किंवा तुवें कितें खालें की तुका परत परत इरिटेबल बावल सिंड्रोम जाता. जेन्ना तूं परत वता थोडे थोडेदां अशें खुबशेदां तुका संडास जावप, तशें ढेकर येवप, जेवण पचप ना. कळ्ळें दोतोर. पूण आतां हें शरीर जें आसा मनशाचें तें शरीर आतां भायल्यान आमची कात दिसता, जी रचना आसा भितरली भितरल्या प्रत्येक अवयवाकय ताजी म्हणून एक कात आसतली न्ही भायली काय? ताका एक कात न्हय पण आमी ताका एक ऑफकोर्स आवरण आसता. आतां थोडे थोडे कडेन ताका म्हणजे एडिपोज टिश्यू किंवा एक टायप्स ऑफ फॅट कवर आसता जेणे करून तो अवयव प्रोटेक्टेड आसता. तशें हय म्हणटा. पूण आतां प्रत्येक अवयव आमकां सारको जर दवरतलो जायत जाल्यार ताजो आमची भायले काती कडेन कॅर घेवपाक कितें संबंद आसा दोतोर? काती कडेन कॅर इन द सेन्स ओवरऑल कशें आसा सांग, इंटरनल तुजे जर प्रॉब्लम जालो जाल्यार कातीचेर ताजो इफेक्ट दिसून येता. म्हणजे आतां खुबदां लिवर प्रॉब्लम जालो जाल्यार तुका एक एकदां
पित्ताचे प्रॉब्लम जाता, मागीर एसिडिटीचे प्रॉब्लम जाता, तुका कातीचेर आमी हायव्स किंवा पिताम येवपाचे, किंवा शुगर जर तुजी चड आसली जाल्यार परत परत फंगल इन्फेक्शन जावप, किंवा तुका आमी केसपुळी येता म्हणटा पळय तसली इन्फेक्शनां जावप, असले प्रकार मागीर चालू जाता. दोतोर, आतां ही कात जी आसा ताजो आतां डायरेक्ट आमी पचनक्रिये कडेन संबंद लायला, म्हणटकूच तुमी हे सगळे प्रॉब्लम्सांतल्यान आमकां म्हणजे आतां थोड्याचे डायट सारकें ना किंवा इरेग्युलर सगळें आसा तांचे, पुणून अशे वेळार केन्ना केन्नाय सगळें सारकें आसून पसून तूं वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी वता आनी तुका अकस्मात आंगाक पिताम येता, किंवा तूं रानान वता, किंवा तूं एखाद्या जनावराक हात लायता किंवा जनावर तुका तेंकता, किंवा कोणायकी तूं मेळटा, अशे वेगळे कपडे घालता, एक खंयचे नवे कपडे घालता, अशे वेळार जी पळय आंगार जो पिताम येता तो कित्या खातीर? हय, जशी पिताम येवपाची खूब तरेची कारणां आसा. जशी भितरली आसा तशी एक्सटर्नल कारणांय आसा. म्हणजे आतां तुवें म्हणलें तशें एक एकदां जर थोड्यांक कोल्ड अर्टिकेरिया म्हणून जाता, म्हणजे थंड जर चड आसलें तापमान भायलें जाल्यार तांच्या आंगार पिताम येवं शकता. थोडे कडेन तूं खूब गरम उदक न्हालें किंवा खूब गरम ठिकाणी टेम्परेचर आसा थंय गेलें जाल्यार तांच्या आंगार पिताम येवं शकता. स्पेशली माजरांची बी ती आपली कात लीक करता न्हय, म्हणजे स्वताक हें करता पळय, हय, निवळ करता. सो ते एक एकट्याची जांची सेन्सिटीव स्कीन आसता किंवा जांकां एक्झिमा आसा, जांकां अटॉपिक्स म्हणटा आमी, तांकां ते लागले की दॅट रिएक्ट्स वीथ देअर स्कीन. तशेंच तूं जंगलान बी म्हणलें न्हय, थंय थोडी झाडांचेर बी अशी हें आसता पळय, ते लागले की मागीर ते पिताम येता. पूण ताका मागीर आतां इमिजिएटली अशी खाज सुट्टा दोतोर. हय, इमिजिएटली समजा तुजे कडेन वखद कांय नासलें जाल्यार तुवें थंड तरी म्हणजे झेल लायलो किंवा थंड उदक घालें. तशें सगळ्यान गांवठी हें म्हणजे तूं सोलां आसता पळय, सोलाचें उदक करून लायलें, सो तातूंत तितल्या पुरतें तुका कमी दिसतलें, किंवा लॅक्टोकॅलमायन लायलें, एलोवेरा जेल लायलें, हें तूं त्या मिनटाक करू शकता. आणि ना जाल्यार मागीर ओरल जर चडूच जालें जाल्यार आमी ओरल एंटी हिस्टामिन्स किंवा एंटी एलर्जीक टॅबलेट्स दिता पळय, ते मागीर घेवचे पडटा. दोतोर, खूब फावटी न्हय आमी जे कपडे वापरतात आनी भितरले कपडे जे घालतात, भितरले कपडे घालतकच आमचे पळय जे पांयाच्यो ज्यो जांगाचे मदलो भाग जो आसा, खूब फावटी थंय कात्रे पडटा, चलपाक त्रास जाता, आनी अशे वेळार हे जे घडटा दोतोर, ते ताका तुमी कितें म्हणजे दीस हॅपन्स टू मोस्ट ऑफ द पीपल, म्हणजे सगळ्यांकच. थोड्यांक मोठी बी आसता तांकां जांगो बी मोठे आसता, तांकां खाची न्ही, आनी ती मागीर अशी खाज सुट्टा आनी तूं लोकां समोर ते खाजोवंक शकना, पूण खूबदां त्रास जाता न्ही. म्हणटकूच अशे वेळार दोतोर कशी पद्दतीन हें जाता? सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट कितें सांग, हांगा म्हणजे तुजे मोठे आसता पळय मनीस, तांकां हो चड त्रास जाता. एक तर तांचे स्कीन रब जाता एकाचेर आनी ते काळे जावं शकता. पण हांगा इन्फेक्शन आसताच अशें ना, पण रबिंग कॅन बी अ कॉज. पण खूबदां कितें जाता, स्पेशली जर मोठे आसले, तूं सिंथेटीक कपडे चड वापरले, घाम तुका चड येता जाल्यार तो घाम मगो त्या खाचींनी साचून तुका फंगल इन्फेक्शन्स किंवा आमी रिंग वर्म म्हणटा, चरते म्हणटा पळय, ते कॉमनली जाता. आनी ते हळू जर तुवें ताजो सारको ट्रिटमेंट केलो ना, ताका खूब खाज येवन ते स्प्रेड जाता. सो दॅट हॅज टू बी ट्रिटेड प्रॉपरली. पण अगेन मोस्ट इम्पॉर्टंट कितें सांग, आपलो वजन कंट्रोलान दवरप, कॉटन कपडे, स्पेशली गोंयच्या वेदराक कॉटनचे कपडे घालप, मातशे लूज कपडे घालप. जर घाम येता किंवा तुमी वॉकाक वता, खेळपाक वता जाल्यार येवन न्हावप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पेशली म्हाका दिसता अंडरवेअर्स जे हय ते चेंज करपाकूच जाय, म्हणजे ते वेवस्थीत वापरप म्हणजे योग्य अशें. दोतोर, आतां तुमी चरते म्हणटकच म्हाका परत याद जाली की डिवॉर्मिंग आनी स्कीन हाजो कितें संबंद आसा दोतोर?
डायरेक्ट अशें 100% तूं विचारशील जाल्यार 1 to 1 कॉजल फॅक्टर ना. पण मगो कशें आसा अगेन खाज येवप वीच इज म्हणजे तूं बाकीचे सगळे सोर्सीस किंवा क्वेश्चन पेशंटाक विचारून जेन्ना तुका रियलायज जाता की कांय ना, पण पेशंट हॅज नॉट डिवर्म्ड आनी ते खूब भायले म्हणजे अशे मातयेंचे बी जे खातात, दर तूं भाजी खाता किंवा कणगी खाता, हे बीटरूट खाता, सारके धुना बी ना, देन वर्म इन्फेस्टेशन आसूं शकता आनी दॅट कॅन बी अगेन हांव तुका वदळ इन्फ्लमेशन म्हणटालें पळय. सो खंय तरी ते बिकॉज ऑफ दॅट इन्फेक्शन इनडायरेक्टली इन्फ्लमेशन जावं शकता. स्पेशली ल्हान भुरग्यांक आमी डिवर्म ती जर आमचे कडेन पिताम जावन आयली आनी तांकां डिवर्म केल्लें ना फाटल्या 6 म्हयन्यांक जाल्यार आमी तांकां डिवर्मींग जरूर करता. समवेर इट डेफिनेटली हेल्प्स, पण 1 to 1 असो ताजो अजून तरी हें ना, कितें सांग, रिलेशन केल्लें ना. मोकळ्याक पेनू तुमी आयकतात आमचो कार्यक्रम स्कीन एंड डायजेस्टीव सिस्टम म्हणजे कात आनी पचन क्षमता. म्हाका एक प्रश्न आसा, पूण तो प्रश्न हांव तुमकां मागीर विचारता, पूण तो विचारून हांव दवरतां. आतां ऋतू बदलता, थंडेच्या दिसांनी वेगळो ऋतू आसता, तेन्ना थोडेशें शरीर खोर जायलें काय ते एक धवो डाग कसो दाखयता, किंवा बदलतो ऋतू आसता प्रमाण गरमेच्या दिसांनी कितलेंय खाजय तूं पूण ते घाम तुका हाताक लागता अशें, किंवा वतान गेलें काय वेगळ्या पद्दतीन जाता. वेगवेगळ्या जाग्यांनी आमी वता थंय आमचो हवामान बदलता. ह्या संदर्भात थोडेशें गायडन्स दोतोर आमकां म्हणजे कातीचो काळजी घेवपाच्या संदर्भात थोडेशें आमकां जाणा जावन घेवप हें तुमचे कडल्यान म्हत्वाचें अशें म्हाका दिसता. दोतोर येवकार दिवया परतून एक फावट. म्हाका दिसता फोन लायनीन कितें तरी प्रॉब्लम आसा, ताका लागून आमचे फोन लोकां मेरेन पावूंक शकना. फोन वाजता पूण ते फोन लोकां मेरेन पावनात. एनीवे आमी हाजेर बी पर्याय सोदून काडया. जो प्रश्न तुमकां हांवें विचारला ताजे संदर्भात थोडीशी. हय, तुवें म्हाका बरोच प्रश्न विचारलो की सिजन जशें आसा त्या प्रमाणे आमी कातीची कितें दुयेंसां पळयता किंवा ताजी सिजनली आमी कातीची काळजी कशी घेवप. सो सद्या गोंयान मातशी ना म्हणल्यार गुलाबी थंडी आसा, जे बरें दिसता न्हय. सो सद्या कशें जाता, ह्या हवेची आमची ह्युमिडिटी कमी आशिल्ल्या कारणान खूब आमची त्वचा ड्राय जाता, म्हणजे सुकता आनी ताज्या खातीर ओगीच खाज आयिल्ल्या भशेन जाता. दीस इज वन ऑफ द कॉमनस्ट थिंग जे प्रत्येकाक जातलें. तशेंच लिप्स क्रॅक जाता, पांयांक कात्रे पडप, डॅन्ड्रफ जावप, थोड्यांक सिजनल हेअरफॉल जाता. थोडी कातीची दुयेंसां आसा जशी सोरायसीस किंवा एक्झिमा, ड्राय स्कीन एक्झिमा, हे ह्या सिजनान चड जाता. तशेंच हांव तुका वदळ म्हणटालें पळय पिताम, थोड्यांक न्हय खूब थंड जालें की तांच्या आंगार खाज येवन रोखडी दादडा येवपाक लागता. एक मिनीट दोतोर, कोण तरी आमकां फोन करता पळोवया. हॅलो डिस्कनेक्ट जालो. एनीवे सो सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणजे लोक कितें करता सांग, थंडी खाता किंवा थंडेचे दीस अशें म्हणून खूब गरम उदक न्हाता. स्पेशली ड्राय स्कीन चड जाता जाणट्यांक, म्हणजे एज यू एज तुज्या आंगांचे नॅचरल ऑयल्स कमी जाता आनी ल्हान भुरग्यांक आसता म्हणजे कमी ऑयल न्हय. सो जेन्ना तूं गरम उदक न्हाता तेन्ना जें आसा ना तें तूं नॉर्मल काती वयलें तेल तुज्या ना जाता आनी तातून स्कीन खूब ड्राय जावन मागीर अशी खरपूंक लागली काय ना, इट जस्ट लिड्स टू अ फॉर्म ऑफ एक्झिमा किंवा ड्राय डर्मटायटीस म्हणटा पळय. सो खूब गरम उदक न्हांवचें न्हय, दुगदुगीत न्हायात, अशें न्हय की सामकें थंड न्हाया. न्हालें की मॉइश्चरायज करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां तें अशें खूब तुका हायफाय मॉइश्चरायझर लावपाची कांय गरज ना. सिंपल तूं वेझलीन लावं येता किंवा वेझलिनान इल्लें खोबरेल तेलाचे 1-4 थेंब मिक्स करून लायले जाल्यार ताजो इफेक्ट सुद्दां तुका खूब वेळ उरता. पण इमिजिएटली न्हाले ओल्या कातीचेर जेन्ना तूं मॉइश्चरायझर लायता तेन्ना डेफिनेटली ताजो इफेक्ट तुका बरो उरतलो.
हाली स्पेशली यंग भुरगीं तूं तरेतरेचे इंस्टाग्राम फेसबूक हाजेर पळोवन ग्लायकॉलीक ॲसीड सॅलिसिलीक ॲसीड असली ॲसीड बेज सिरम्स वापरतात किंवा मॉइश्चरायझर फेस वॉशीस वापरतात. ह्या सिजनान ते वापरचे न्हय. तातून तुजी स्कीन स्पेशली तोंडाची बी आनी ड्राय जातली आनी मागीर मुगो वोताचे बिताचे प्रॉब्लम चड जावं शकता. पूण दोतोर हें आतां तुमी सांगलां तें थंडेच्या सिजनांतली गजाल. आतां जनरली असो वसंत ऋतू असलो काय टवटवीत नासता गोंयान कमी मेळटा. बरोबर. आतां फुडें रोखडे गरमेचे दीस येतले न्हय. सो गरमेच्या दिसांनी कितें जाता सांग खूब. दोतोर आमी पळोवया कोण उलयताले. हॅलो हॅलो. एनिवे लेट अस कंटिन्यू. सो गरमेच्या दिसांनी आमकां दुसऱ्या तरेची कातीची प्रॉब्लम्स पळोवंक मेळटा. सगळ्यान कॉमन म्हणजे आमी जाका आमी आमच्या टर्मान मिलेरिया पण हें गो कातीचो जो हें आसा राव तुका हांव नांव थोड्या वेळान सांगता. पण फंगल इन्फेक्शन्स आसा जाका आमी गचकरण म्हणटा किंवा केसपुळ्यो मागीर सनबर्न्स तोंडावयले दाग किंवा पिंपल्स असले खूब हें जाता. कितें सांग गरमेच्या दिसांनी चड जाता प्रॉब्लम्स. आणि दोतोर गरमेच्या दिसांनी ज्यो केसपुळ्यो येतात. हय घामोळे. हांव तुका मिलेरिया म्हणलो पळय ते घामोळे. घामोळे येता ते जालें. थोड्यांक ते गरमेन केसपुळ्यान ते इतले ताजें प्रकरण वाडटा. तातूंत तर कोणी डायबिटीक बी आसा जाल्यार ते आनी भितर ते पातशेता. मागीर ते ह्या गजालीक दोतोर अवॉयड करपा खातीर जनरली मनशान कितें म्हणून काळजी घेवप. म्हणून कशें सांग पयलीं आमची लोक कशें म्हणटाले की तुमी सिजन वायज खावचे कळ्ळें. म्हणजे जशें आतां थंडेच्या दिसांनी आमी आंगान हीट जाता तशें खावपाचें. म्हणून मकर संक्रांत आयली की आमी तिळाचो लाडू खाता वीच वील गिव अस लिटल हीट एनर्जी. हय तशेंच ऑयल्स मेळटा. जशे गरमेचे दीस आयले की तर आमी एक तर उदकाचें प्रमाण खूब वाडोवंक जाय. दुसरें म्हणजे जातून चड तेलकट तिखट पदार्थ कमी करपाचें सेवन. इवन चिकन मटन जे खूब आमकां मसालेदार कमी करपा जाय. तशेंच तूं ताक पिवं शकता किंवा तूं तुजे सोलांचें हें गो भिण्णाचें सरबत पिवं शकता. फुटी कडी असले जे तुज्या आंगांक किंवा तुजे भितर थंड दवरता. हय तूक मिरयां ऑल दॅट यू शूड इन्क्लूड. अच्छा. म्हणजे ते केलें काय तुका. आनी वदर तुका हांव सांगलें तशें घाम आमकां येता सो दिसांच्यान 2दा ह्या लोकांनी अवश्य न्हांवचें. कॉटनचे कपडे घालचे टायट कपडे घालचे न्हय. पूण ते घामोळे अवॉयड करप शक्य आसा दोतोर. 100% शक्य ना. कित्याक अगेन एकदां थोड्यांची तूं म्हणशील ती सगळी साफ सुथरी सगळें आसता पण तांची स्किनूच तशी आसता की इमिजिएटली जर घाम आयलो जाल्यार ते पोर्स ब्लॉक जावन तांकां येता. पण जर तूं तेन्नाच्या तेन्ना ताजेर सिंपल लॅक्टोकॅलामायन सुद्दां लायलें आनी उदक बिदक वेवस्थीत पिलें खूब गरम दनपारच्या कडार हेवटेन तेवटेन भोंवलें ना जाल्यार सुद्दां तातूंत फरक पडटलो. तर घामोळे आयले घामोळे येतकूच ते कुचकुचता इतले ते खोर जावपाक सामकें लहर येता. आतां ती लहर येतकूच खूब फावटी आमी नेटान खोर जायतात किंवा फणी कितें तरी घेवन हें करतात ताका. पण परिणाम कितें जाता केन्ना केन्ना रगतूय येता किंवा सेकंडरी इन्फेक्शन जावन मागीर ती आनी चड जाता. सो जेन्ना अशें जाता तेन्ना तुवें कोल्ड कंप्रेसीस केल्या जाता लॅक्टोकॅलामायन लायल्या जाता. खोर जावप कितलें योग्य दोतोर. सामकें बरें न्हय पूण ते अनबेरेबल जाता न्ही. सो कशें आसा जाणा इचिंग किंवा इच हो जो तुका हें येता पळय त्या जर तुवें 1 मिनीट स्वताक कंट्रोल केलें जाल्यार दॅट डिझायर टू स्क्रॅच गोज ऑफ. सो तूं तेन्ना कितें समजा तूं यू डायवर्ट युअर मायंड किंवा तुजे हात तूं कितें तरी करपान बिझी दवर खूब फरक पडटलो. ओके ओके. बिकॉज द मायंड वील डायवर्ट न्हय आनी दॅट सिग्नल टू स्क्रॅच कम्स फ्रॉम युअर ब्रेन.
हो, अच्छा. म्हणटकच शक्यतो मोगळा एकप्यानो तुमी खोर जावचे न्ही, नॉट ओन्ली घामोळें, खंयचेय कातीचें तुमकां, आनी थोड्यांक ते किरमोवपाची संवय आसता, ते किरमून फोडपाची संवय आसा एखादी, म्हणजे ते पिकचे पयलींच फोडप, विच इज म्हाका दिसता बरोबर न्ही दोतोर. दोतोर, आमकां आनीकय एक प्रश्न म्हजे कडेन आसा तुमकां विचारपाक. आमी निदान थोड्या वेळान तुमी उत्तर दिलें जाता, पूण भितरलें शरीर जें आसा तें वेवस्थीत आमकां दवरपाची इच्छा आसता खूब फावटी, आनी तें आमकां शक्य जायना. पूण पुराय शरिराची कात सांबाळपा खातीर, हें भितरलें शरीरूय बरें उरपा खातीर सर्वसामान्य मनशाक डायट म्हणा किंवा वेगळ्या पद्दतीची काळजी म्हणा, ती कशा पद्दतीन आमी घेवप, म्हणजे हवेच्या हाजे प्रमाणे, तें थोडेशें आमकां आमच्या आयकुप्यांक तुमी कळीत केलें. इंटरनली ओवरऑल डेफिनेटली तुका सांगता. दोतोर, कोणाची भेट जाता तेन्ना आमचे जिणेक जो आनंद जाता तो आनंद व्यक्त करपा खातीर आतां आमी जाणून घेवया ह्या कॉलराक कितें सांगपाचें आसा तें. हॅलो हॅलो मिलन बाय, मातशी तुमी वेगळ्या जाग्यार वचून पळयात पळोवया. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. नमस्कार. सांग. नमस्कार. हांव सिनियर सिटीजन आनी दोनी हातान नंतर हांव सावळी कलरची आसा, ओगी डार्क पडलोय. मागीर हांव पणजी गेली स्किन स्पेशलिस्टाक दाखोवपाक, तिणे खूब दिले म्हाका विटिलिगो म्हणून, जाल्यार कितेंच उपचार जालना. आनी मागीर आमी दिवड येतली, पूण आमी आतां हांगा बरोबर येयल्या. मिलन बाय, तुम्ही मातशी खंय दुसरे कडेन वचात दाखयता, तुमचो क्लियर येना आवाज. हॅलो, हांगा न्ही हें कमी आसा. आतां येता पळय, आतां येता. आतां रेंज कमी आसा. म्हजो आयडिया फोन. हय, मातशी भायर खंय तरी अशी जनेलान बी उबी रावात. हय, होमिओपॅथ म्हाका मागीर बारीक टॅबलेट दिल्यो. ओके ओके. तुमकां खाज येता ताका? टॅबलेटी घेतल्यो होमिओपॅथी. अच्छा. खाज येना कांय ना, पण परत कलर आयलो. अच्छा. आनी काय चिंता. आय थिंक ताका विटिलिगो आसा इज व्हॉट शी इज सेइंग. ना, म्हाका ती विटिलिगो म्हणटा ती दोतोर. पळय, कशें आसा जाणा मिलन, की विटिलिगो हें जें दुयेंस आसा तें आमी ऑटो इम्यून म्हणटा, म्हणजे अजून तरी न्हय खंयच्याच फॉर्म ऑफ पॅथी एक्झॅक्ट ताजो कॉज खबर ना. त्यामुळे खंयचेंय तूं ट्रिटमेंट करता न्हय तें 100% एकदां पिगमेंटेशन येता, पण तें तशेंच उरतलें काय ना हाजें तुका कोण, म्हणजे वी डोंट हॅव अ गॅरंटी. एकदां जर इफ युअर इम्यून सिस्टम पिक्स अप, ऑर तुका जर कांय थायरॉयड प्रॉब्लम ना, फॅमिली हिस्ट्री ना, आनी खंय कितले पॅचीस आसा न्हय, जर थोडे पॅचीस आसा जाल्यार आतां वखदां डेफिनेटली आसा जी म्हणजे इट कॅन तुजें परत पिगमेंटेशन नॉर्मल येवं शकता, कळ्ळें. पण ते कोणाक सगळ्याच पेशंटांचो रिस्पॉन्स सेम आसता अशें ना, ते बाकीच्याय फॅक्टरांचेर तुज्या खूब अवलंबून आसतलें. तशें. तुमकां जाप मेळ्ळी हय तर मिलन बाय? व्हेरी नायस, ब्युटिफुल. शुअर. दोतोर तयारच रावता मेळपाक. हय हय. दीदी डॉक्टर शकुंतला, म्हाका मातसो इफ यू कॅन पास दिस फोन नंबर. हय धाडटा नक्की धाडटा. तशें कांय ना मू, हांव सिनियर सिटीजन ओपनली उलयली. ना कांय प्रॉब्लेम ना, ओपनलीच विचारलें. तुमचे धर्मान अशे तरेचे कोणाकी दुयेंस जालेले तांकांय उत्तर मेळ्ळें न्हय. हय. हरिओम. हांव तुमकां थँक्यू म्हणना, पूण ब्लेसिंग्स दिता, आनी तुमी तुमकां उत्कर्श सगळो मेळूं. वा दोतोर, तुमकां आशीर्वाद मेळो. थँक्यू. माय गर्ल चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू. हॅव अ नाइस आफ्टरनून. त्यो बरें करूं मिलन बाय. हय.
चलो दोतोर आमी आगे बढेंगे. मिलनबाईन सांगला त्या प्रमाणे आमी तांचो प्रश्न आशिल्लो तो आमच्या आयकुप्यांक मातसो ताजे विस्तारून सांगया दोतोर. म्हाका जे म्हणजे ते उलयले पळय जे कितें म्हाका आयकूंक आयलें न्हय तातूंत म्हाका दिसता की ती म्हणटाली की तिका व्हायट पॅचीस आसा. तिने म्हाका सुरवातीक म्हळें की कोवीड जातकूच हें सुरू जालां म्हणून. कोविडांतल्यान भायर कोवीड आसा कशें आसा जाणा थोड्यांक ऑफकोर्स आतां कोवीड जावन किंवा थोडी म्हणटा वॅक्सिनेशन जावन हाजें 100% गॅरंटी ना की ताज्याच खातीर, कित्याक खूब जाणांक तें खंयच्याय वयार जावं शकता. म्हणजे तुजें जर हांव वदळ म्हणलें तशें इन विटिलिगो बेजिकली कितें जाता तुज्या कातींचे कलर प्रोड्युसींग जे सेल्स आसात ती बॉडी ओन ट्रायज टू डिस्ट्रॉय देम. आनी हें कित्याक जाता न्हय हें अजून सायन्साक खबर ना म्हणून ताका ऑटो इम्यून म्हणटात. आतां एकदां फॅमिलीन आसता, एकदां तुका थायरॉयड प्रॉब्लम आसलो किंवा बाकीचे म्हणजे IBS आसले, अशे क्रोन्स डिसीज, अशे खूब बाकीचे ताजे बरोबर हें आसूं शकता, कनेक्शन्स आसूं शकता. ल्हाना पासून व्हडल्या पर्यंत खंयच्याय एजीर ते जावं शकता, कोणाकूय जावं शकता. असो भेदभाव काय ही डिसीज पळयना की हाकाच जातले किंवा ताकाच जातले. आतां जर ते थोड्या प्रमाणान आसा आनी तुका बाकीचें कांय ना न्हय, इवन आतां एलोपॅथीन तरेतरेची वखदां आसा पण ते मागीर पळोवन पेशंटाक सारके त्या प्रमाणे दिवपाक मेळटा. पण एक आसा की रियलिस्टीक एक्सपेक्टेशन हांवें उदरटिका कशें सांगलें की कोणाक कितले % इम्प्रूवमेंट जातलो पळय हें आमी पयलींच सांगूं शकना. प्रत्येकाची बॉडी सेम वखदाक वील रिस्पॉन्ड इन अ डिफरंट वे. पण डेफिनेटली वखद आसा, ट्राय करून पळोवपाक कांयच हरकत ना. म्हणजे अशी धवी पडटा पळय थोड्यांची ती मागीर कितले केलें म्हणून जायना. जर खूब उजळिल्लें आसा न्हय मोर देन 40% बी जाल्यार इट इज बेटर यू एक्सेप्ट इट. कित्याक हय, आनी वन्स यू मेक पीस वीथ दॅट की बाबा ओके आय एम फायन, कित्याक तुका अशें भितर आनी कांय यू आर डुईंग ऑल युअर एक्टिविटी सगळें बरोबर आसता, फक्त एक तो सोशल स्टिग्मा सो दिसता की न्हय मेळटा तो लोक म्हाका पळयता काय लोक कितें जालां म्हणून विचारून म्हणून तो मनीस भितरल्यान खचता. नाजाल्यार ही इज परफेक्टली नॉर्मल. सो हें जर तकलेच्यान काडून उडयलें म्हणजे जांकां चड आसा आनी इफ दे जस्ट स्पेंड लिव अ नॉर्मल लायफ कांयच प्रॉब्लम ना. संसर्गीक ना, संसर्गीक न्हय. आनी इवन तूं फॅमिलियल आसलो न्हय की 100% इट इज नॉट पास डावन फ्रॉम वन म्हणजे से युअर करेक्ट. सो अशें ना की जातलेच अशें. पूण तें समजा धवेंच उरलें दोतोर जाल्यार ताजे पसून तुका कितें इम्युनिटी कमी आसता किंवा तुका भायलें कितें वेगळे तरेचें दुयेंस आसता अशें कितें आसता? ना, इम्युनिटी कमी आसता अशें ना. पण आतां खूब जर उजळिल्लें असलें न्हय जाल्यार डेफिनेटली वताचो तांकां प्रॉब्लम हो एक आसूं शकता. सो तांणी सनस्क्रीन बी लावप गरजेचें. ना जाल्यार एक व्हेरी म्हणजे अशें सगळ्यांकूच न्हय पण क्वचित तांकां स्कीन कॅन्सर जावपाचो चान्स आसता म्हणजे बिकॉज ऑफ दीस. सो तांणी जर प्रोटेक्शन वेवस्थीत सन प्रोटेक्शन दवरलें जाल्यार तशें जायना. लकीली इंडियन स्कीन इज ब्लेस्ड. आमकां सद्या तरी चड अशे कातीचे कॅन्सर्स जायना कंपेर्ड टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. बिसायड्स दॅट हांवें तुका वदळ सांगलें तशें तांकां थायरॉयड प्रॉब्लम आसा किंवा इरिटेबल बावल आसा हें चॅक करून घेवपा जाय. थायरॉयडाचे आनी कातीचो कितें? हय, खूब आसा. म्हणजे थायरॉयड हायपोथायरॉयड बी आसता पळय तांकां एकदां तांची स्कीन खूब ड्राय आसता, तांकां क्रॅक्स पडूं शकता, तांकां हँड एक्झिमा कॉमनली जाता, तशेंच तांचे केंस गळूं शकता. हय, म्हणजे बाकी सगळे सारखे असले आणि थायरॉयड असलो न्हय म्हणजे हायपोथायरॉयडिझम बी म्हणजे एक सिनाल अशें जाता थायरॉयड आसत. हय, आमी आतां रुटीनली जर कितें आसा सांग केंस खूब गळटा, बाकीची जर कारणां ना, जर हिमोग्लोबीन सारकें आसा, विटामीन डी जर सारकें आसा जाल्यार आमी तांचे एक थायरॉयड अवश्य करून पळयता. बिसायड्स ऑफकोर्स पिरियड्स बी म्हणजे PCOD एक आनी एक आसा वेरीन पीपल लूज हेअर दीस डेज न्हय, पण थायरॉयड प्रॉब्लमांनी केंस गळूं शकता. ओके, आतां हें जालें थायरॉयडाच्या संदर्भान दोतोर. थोडे लोक डायबिटीक आसता, थोडे प्रेशराचे आसता.
हांच्या कातीचेर आनी त्या ओवरऑल जे तांचे डायबिटीज आसा ताजो कितें संबंद आसा? हय, डायबिटीज वाल्यांक मगो एक म्हणजे तांची कात ड्राय आसता किंवा तांकां जर तांचे शुगर्स आर नॉट कंट्रोल्ड जाल्यार तांकां खाज येवपाचें प्रमाण चड जाता. एकदां मागीर ते एकाच कडेन खाजयता आनी थंय मागीर तो एक न्युरोडर्माटायटीस किंवा एक्झिमा पॅच तांकां जावं शकता. तांकां तुज्यो केसपुळ्यो कॉमनली जावं शकता. दीज आर कॉमन थिंग्स वीच आर नोटिस्ड इन डायबिटिक्स. पूण केसपुळी येवप म्हाका दिसता दोतोर गरमी आंगान वाडटकूच न्ही? हय, पण इट इज अ बॅक्टेरिया. सो हांवें तुका वदर सांगलें तशें तुजी शुगर जर कंट्रोल्ड ना आनी तूं अशें खाजयलें जाल्यार जे कातीचेर एका वेळार बॅक्टेरिया आसता पळय ते भितर वचून दे कॅन गिव यू द इन्फेक्शन्स. म्हणजे हे बेजिकली केसपुळी इज कितें केस रिलेटेड इन्फेक्शन. जो आमचे भितर फॉलिकल आसा केसाचे ताजें इन्फेक्शन न्हय. सो एज तुका खबरूच आसतलें खंयच्याय डायबिटिकाक इन्फेक्शन जावप चड न्हय. तशें तांकां पांयान खिणां जावप कॉमनली जावं शकता कित्याक तांचे सेन्सेशन्स कमी आसता. सो तांणी ते सारके वेवस्थीत आपली काळजी घेवची. दोतोर आतां अजून आमचे प्रश्न उरला भितरल्या शरिराची काळजी. करेक्ट. तुमकां हांवें प्रश्न विचारिल्लो तो असो म्हणजे जनरली सगळीं दुयेंसां येवपाक अवॉयड करपाक कातीची काळजी आमी कशी घेवप? कातीचीच अशें न्हय पण हांव तुका ओवरऑल म्हणजे दुयेंस पयस रावचें आनी आपणें हेल्दी उरचें हाज्या खातीर कितें करूं शकता हांवें थोडक्यान सांगता. एक म्हणजे एक्सरसायज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एनी एज एक कांय ना जाल्यार एक अर्दवर तरी दिसांच्यान चलचें. सकाळीं चल, सांजचें चल, तुका कशें टायम आसा तसो. योगा जर तूं करूं शकता, मेडिटेशन, डीप ब्रिथींग एक्सरसायजीस, दीज आर व्हेरी गूड बिकॉज आजची आमची जिवनशैली अशी जाल्या की देर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस, सो मच ऑफ म्हणजे धावपळ न्हय. तेव्हा ते हातून योगा किंवा मेडिटेशन हे नक्की तुका स्ट्रेस लेवल्स कमी करपाक मदत करतले. उदक is another very important thing. 70% of your body is water. सो आमी उदक वेवस्थीत पिवपाक जाय. तशेंच लिमीट. हांव ऑफकोर्स म्हणन की यू शूड नॉट हॅव अल्कोहोल बट म्हाका दॅट मे नॉट गो व्हेरी वेल. सो लिमीट द यूज ऑफ अल्कोहोल. डेफिनेटली टॉबॅकोचें सेवन न केल्लेंच बरें. हांव तें लिमीट सुद्दां म्हणचें ना, न केल्लें बरें. टायमार वेवस्थीत न्हिदचें. म्हणजे आमकां कशें सांग आतांची पिढी तर 12-1 हाज्या नंतर न्हिदता पण नॉर्मली एटलिस्ट जाता जाल्यार 10:30 मेरेन तरी न्हिदूंक जाय. आनी वेवस्थीत आहार जो आसा तो आपणे वेवस्थीत घेवचो. जेवणाची वेळ लेट दवरची न्हय. म्हणजे जेवता पळय आमी रातचें जेवण स्पेशली ते 10 बी थोडीं जाणां जेवता आनी मागीर रोखडी 11 न्हिदता न्हय. एटलिस्ट एक 2-3 वरां न्हिदच्या पयलीं आमचें डिनर जाल्यार अति उत्तम. तशेंच थोडी मगो जी फूड आसा जे आमचे बरे बॅक्टेरिया वाडयता आनी जे वायट बॅक्टेरिया आसा ते कमी करता. एक तातूंचे म्हणजे फर्मेंटेड फूड्स. म्हणजे तातूंत आमचे धंय आयलें किंवा इडली आयली, डोसा आयलो, असले आमी आठवड्यांच्यान 1 किंवा 2दा तरी घेवचे. आमची लोणची किंवा कांजी म्हणटा पळय म्हणजे लोणचें थोडें खावचें. लोणचें भाज्ये भशेन खा म्हणना हांव पण थोड्या प्रमाणान खावचें. तशेंच प्रीबायोटिक्स आसा पळय हे प्रीबायोटिक्स म्हणजे जे आमचे गूड बॅक्टेरिया वाडोवपी. तातूंत तुजें केळें आयलें, कांदो, मागीर लसूण, ॲपल्स, जॅगरी म्हणजे आमचे गोड आनी ओट्स सुद्दां येता. हाय फायबर फूड्स. हाय फायबर फूड कितें करता बेजिकली तुजें मोमेंट म्हणजे जें तूं खाता ताजें पचन जावन तें शरिरांच्यान भायर वचपाक खूब हेल्प जाता. सो हातून आमचे होल ग्रेन्स येतात कळ्ळें. मागीर फ्रुट्स आयली, वेजिटेबल्स आयली, सीड्स आयले, पंपकीन सीड्स जावं चिया सीड्स. दीज वील ऑल हेल्प इन किपींग युअर गट हेल्दी. आनी ओमेगा 3 फॅटी एसिड स्पेशली जे आमकां वॉलनट्सान मेळटले किंवा बाकीचे चिया सीड्स वेगळे वेगळे सीड्सान मेळटा. आनी पॉलिफिनॉल्स असतात जे आतां स्ट्रॉबेरी किंवा कसल्योय बेरीज ज्यो मेळटा. आमची बोरां सिजनल म्हणून सिजनली जे जाता
आमच्या ते खावचे म्हणटा ते त्या खातीर. सो हें जर केलें न्हय, आमी आमच्या डायटांच्यान रिफायंड फूड्स भायर काडले, जर आमी ग्लुटन म्हणजे जांकां त्रास आसात आनी ग्लुटन एलिमिनेट करून मिलेट्स इन्क्लूड केले, म्हणून लास्ट इयर वॉज अ मिलेट इयर म्हणिल्लें की जातून तूं रागी म्हणजे नाचणे, ज्वार, बाजरा इन्क्लूड केलो. शुगर इनटेक कमी करूंक जाय, मोस्ट इम्पॉर्टंट. कळ्ळें? लिमीट एटलिस्ट करा, दीस वील हेल्प. तशेंच जी 2 म्हणजे आमची हळद आणि सिनमन म्हणजे दालचिनी, हाजो इल्लो दीज ऑल्सो एक्ट एज एंटी इन्फ्लामेटरी इन अवर बॉडी. सो तूं हळदीचें दूध घेतलें. आतां वेस्टर्न हातून ते टर्मेरीक लाते म्हणून फेमस जातकूच आमी हॅपिली घेता, पण दॅट इज ऑल्सो जे आमी पयलींच्यान आमकां सांगिल्लें आसा. म्हणजे ते म्हणजे आमचे जेवणानूच आनी ट्रेडिशनानूच अश्यो आमी वेवस्थीत टायम टू टायम न्हिदली, उठली, एक्सरसायज केली, जर हेल्दी हॅबिट्स फॉलो केल्यो जाल्यार आय थिंक मोस्ट ऑफ अस कॅन हॅव अ गूड लायफ. हय, आनी म्हाका दिसता बरें जातलें. म्हणजे एक आपलो जीवन खूब सुखदायी जातलें सगळ्या दृश्टीकोनांतल्यान. आमकां आज निरोगी रावपाक जाय, आमकां सगळें करपाक जाय. दोतोर 2 उतरांनी आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक एक निरोगी आयुश्याची किल्ली तुमी सांगचें. 2 उतरांनी आनंदी रावचें, मोस्ट इम्पॉर्टंट. की उगीच फाल्यांची चिंता करून आजचो दीस आपलो वाट लावचो न्हय. लिव इन द मोमेंट. आनंदी रावून आनी आसा तो प्रसंग आपणे मानून घेवप आनी त्या पद्दतीन मुखार वचप. बी ग्रेटफूल फॉर वॉट यू हॅव. आनी जशें भितरलें मन आसतलें तशें आमी भायल्यान दिसतलीं, जशी आमची कात. म्हणटकूच तर खूब आनंद जालो. आनी वेगळे वेगळे विशय आसात ह्या काती संदर्भात, ताका अंत पार ना. म्हणून आमी परतून मेळया. तुमची सारकी हासमूख आनी प्लेजंट अशी मनशां परतून स्टुडियोत आपोवपाक आमकां आवडटली. आनी सोबीतकाय जशी तुमच्या मुखामळार आसा तशी ह्या पुराय गोंयांत सोबीतकाय ती पळोवपाक आवडटली. देव बरें करूं. म्हाकाय तुमी आपयल्या बद्दल देव बरें करूं.